50,000 वांटो करपा खातीर रावला हें आमी स्वता पळयल्लें आसा. दुसरी गजाल अशी आसा की ही सगळ्यांक मेळटा, हातून कितें तरी एक फायनान्शियल कॅलिब्रेशन जाय की एक जर हांव आज 1 लाख रुपया दितलो, आज सगळ्या मनशांक ती मेळटा ज्याची फायनान्शियल कुवत आसा. आतां फक्त तो स्वताक आपल्याक ताका भीड मुरवत दिसली आनी ताणें जर एप्लाय करनासतना रावलो जाल्यार ताका मेळची ना. आनी 15 कोटींक जी स्कीम जाता ती सरकारान 90 कोटी बदलून 90 कोटीचेर कित्याक हाडपाक जाय? राज्याच्या ह्या आर्थीक कठीण परिस्थितीन घडू शकता न्ही की एक लिमिट घालपाची फॉर इनकम ऑल्सो. इनकम स्लिम नाल्यार एक एकदां आसा की हे 1 लाख रुपया घेवन ते एक्स्ट्रावेगंट एक्सपेंडिचर, आज जर हांव लग्ना खातीर एक 5 लाख 10 लाख मोडटलो जाल्यार ते हे पयशे एक्स्ट्रा आयले 11 लाख मोडटलो, अशें केलें जाल्यार ताजो पर्पज कांय सर्व जायना न्ही. सरकाराक हे गजाली कळुना अश्यो न्ही. कारण फर्स्ट बजेट जेन्ना फाटल्या मुख्यमंत्र्यान मांडिल्लें त्या डिबेटाक स्वता आमी आर्ग्युमेंट घाल्लो ताजे कडेन की बा तेन्ना रेवेन्यू वॉज -1%. मायनिंग चालू आसतना सुद्दां हो रेवेन्यू जो 6,000 कोटी दाखयल्लो इट वॉज -1%. आनी ही वॉज गिवींग दोज स्किम्स टू द पॉप्युलेशन वीच इज अ टॅक्स पेयर. ताजी स्किमीचे टॅक्स लिमीट इज 3.5 lakhs, 3,50,000. इट इज नॉट टू अ 20%. 20% पुअराक जर त्यो टार्गेटेड आशिल्ल्यो जाल्यार प्रॉब्लेम नाशिल्लो. इट इज टू अ टॅक्स पेयर. 3,31,000 आज पर कॅपिटा गोंयकाराची इन्कम. आनी FD जर पळयत इट इज 48,000 crores ऑफ फिक्स्ड डेपोजीट गो ऑन सेव वीच इज मोर दॅन द GDP ऑफ द स्टेट. गोंयचो GDP 42,000 कोटी, FD 48,000 crores, तांचे पर कॅपिटा इन्कम 3,31,000 वर्साक. आनी तांकां एक्रॉस सरकार पेट्रोलियम वॅटाचे बेनिफीट दिता, खंय लाडली दिता आनी कितें दिता. हो आर्ग्युमेंट घालो आमी तेन्ना CMांनी आर्ग्युमेंट घाले, पूण लेटर ही केम टू नो दॅट गव्हर्मेंट हॅज कमिटेड ब्लंडर्स बिकॉज ट्रेजरीचेर ताजें ब्लिडींग दिसूं लागलें. दिस इज अ क्लियर कट टेंथ. आनी LPGची रेट 5 years फ्रीज करपाची, म्हणजे पेट्रोलियम रेवेन्यू कडेन रिस्क घेवपाची खंयच्याच राज्यांनी नॅशनल सरकार सुद्दां केन्ना घेवचो ना. इट इज अ स्कॅर्स कमोडिटी. एक सामान्यांतलो सामान्य मनीस सुद्दां धरून चलता की इन्फ्लेशन आसता, रेट वाडटलेच. आणि why compensate a consumer who is part of that inflation chain? Producer, trader and consumer is a chain of inflation. तोही ताजो कंपोनंट ताकाच कित्याक हें करूं जाय, कन्सेशन दिवं. फायनान्शियल जे पळय कॅलिब्रेशन जावपाक जाय आशिल्लें की हे BPLच्या वयर आसा, हांकां आपूण कांयच दिवचो ना. BPL फक्त गोंयाक कार्ड BPL कार्डां पळयत म्हजे कडेन हांगा BPL हो एक विशय आसा. BPL सकयल आसात ते कितले BPLची आयल रेशन कार्डाचे हे सध्या पॉप्युलेशन BPL गोंयाक फक्त 16,995 रेशन कार्डां आसा आनी पॉप्युलेशन इज 75,000. तातूंत आनी एक नाटक आसा. गोंयचें पॉप्युलेशन 2011 सेन्ससा प्रमाणे 14.5 लाख. साधारण एन्युअल ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन इज 0.8%. म्हणजे आतां 2014 साधारण 15 लाख गोंयकार. युअर रेशन कार्ड पॉप्युलेशन इन द स्टेट शोज 17,17,000. 2,70,000 गोंयकार हे APLचेर प्रोविजनल रेशन कार्डां घेवन आसात. 2001चो जेन्ना सेन्सस आयिल्लो ही तफावत इतली नाशिल्ली. इट वॉज हार्डली 30-40,000. 2012 जेन्ना स्किमी लॉन्च जाल्यो सगळ्यो 2,70,000 and they are all APL. खूपशे डुप्लिकेट. They are all APL and they are consuming the state infrastructure. तुमचो रेव्हेन्यू, तुमच्यो स्किमी सगळे ते घेतात. नियमावधी केन्नाय मदींच उक्त्यो जाता. आमकां पळयता फॉरेनर कोण आयलो तो रेशन कार्ड घेवन आयलो अशें केन्नाय. आमी रिसर्च केलो तातूंत. आमी रिसर्च केलो सिव्हील डिपार्टमेंटा कडेन वचून, सिव्हील सप्लायसा कडेन. ते म्हणटा दे आर प्रोविजनल सर्टिफिकेट. प्रोविजनल रेशन कार्ड म्हणल्यार कितें? हांगाय रेशन कार्ड आनी तो ज्या मूळ स्टेटी आसा थंय रेशन कार्ड. थंय ताका सेंट्रल कोटा वता, हांगाय सेंट्रल कोटा वता. तो थंयच्याय स्किमी खाता, हांगच्याय खाता. हे सगळें दीस वॉज अवर एक्सपोजे. दीस वॉज अवर एक्सपोजे वीच वी हॅड. खंय तरी विडींग जावंक जाय हांची. आनी जे पळय जेन्युइन मनीस आसात तांकांच खंय तरी एक अशें पिरियोडिकल विडींग म्हणटा तें जावकूच जाय. विडींग म्हणटा न्ही, म्हाका एक दिसतालें हांगा की जेन्ना पळय एक संद आसली ती संद सुद्दां आतां घालेली. जेन्ना मुख्यमंत्री बदल्लो म्हणजे पर्रीकराक हांगच्यान डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्लीक वचचें पडलें तेन्ना चेंज जालो लिडरशिपी भितर. तेन्ना सरकाराक अशी एक तोच पक्ष आसा, सरकाराक अशी एक भुमिका घेवं येनाशिल्ली. तेन्ना कांय जाणांक दिशिल्लें की अशें जातलें की बाबा ओके आतां पर्यंत हें सगळें जालें,
सध्याच्या परिस्थितीन आमकां हे शक्य ना. चल व्हॅट परत लागू केलो किंवा काही स्किमी सोशल स्किमी बंद केल्यो ना. आणि वेटाचे कितें केलां पॅरलली केटीसी पासाची स्कीम लायल्या आणि दे आर फेसिंग 25 crore पर लॉस. काल फिगर आयला 25 कोटी वर्साक लॉस. तांकां पासाची स्कीम दिल्या. कोण पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरतलो? पेट्रोल ₹12 देवतले. कोणा दिस खातीर इज कॉन्ट्रास्टिंग. स्किमीचो बेनिफिशियरी कोण आणि कोणा खातीर दिता हे कांयच चिंतना. त्याची प्री ऑडिट हांगाय लागता. ते प्री ऑडिट जे जावं जाय आशिल्ले स्किमीचे सुद्धा प्री ऑडिट न्ही, आतां पोस्ट ऑडिट तरी करा आणि स्किमीचे सारके जाग्यार घाला. की आमी आतां ऑल ओव्हर द वर्ल्ड जर पळयलें न्ही, फ्युअल सारकिल्यो रिसोर्सीस आसा पळय त्यो खंय तरी कन्जर्व करूंक जाय आणि क्लीन टेक्नॉलॉजी प्रमोट करूंक जाय अशें म्हणटा. इम्पोर्ट बिल वता न्ही देशाचे ताजेर. हाव कॅन यू प्रमोट अ क्लीन टेक्नॉलॉजीज लायक इलेक्ट्रीक कार एक्सेट्रा. सो थंय तांकां जर कितें कन्सेशन जालें जाल्यार वी आर प्रमोटींग एटलीस्ट क्लीन इंडस्ट्रीज न्ही. पूण पेट्रोल जे आमी म्हणटा की एक कन्जर्व करूंक जाय. ह्या मुख्यमंत्र्यान टू सम एक्सटेंट दोन्ही गजाली दाखयल्यात. कित्याक ताणें एग्री केलें की बाबा पेट्रोल आतां पडलां आनी आमकांय तें पेलवना. ताणें 5% तरी वाडयलो. पूण हांव ज्या गजालीचेर आसा ही जाय तरी काय कितें उरिल्ले 150 सुद्दां जे तुमी कोटी आतां 30-40 कोटी येतात 5%. यू शूड हॅव फेज्ड आउट. इतले सगळे बजेटाक कांयच दवरनासतना अभिभाशणाक कांयच नासतना सगळे अशें करून बजेट मानचे परस have those 150 crores and you have another 150 crores. आणि हे टार्गेट करून जे पळय खरोखर जांकां पळय पयशे जाय न्ही तांकां जर दिले जाल्यार चड बरें जातलें. कित्याक टार्गेट करून जेन्ना आमी सबसिडी दितात ताजो इम्पॅक्ट खरो येता. म्हाका जाल्यार भंय कितें दिसता ना की आतां ह्या फुडें आमी इलेक्शनाक जशें लागीं पावता तर आमी जे बजेट म्हणजे तो सगळो रिव्यू जावप गरज आसा बी म्हणटा ती जावच्या पेक्षा आनीकय पॉप्युलिस्टीक गोष्टी येवं शकता काय कितें भविश्यांत. स्वर्ण जयंती हेल्थ स्किमीचे ताणें तशेंच केलां. नवी स्कीम हाडटा म्हणली आनी फाटले जे 60,000 रुपये मेळटाले फाटल्या सरकाराच्या काळांतली ती स्क्रॅप केली 3 वर्सां. ती स्किमूच ना. 60,000 मेळटाले ते सुद्दां ना जाल्या. आनी आतां नवी स्कीम जी हाडपाची आशिल्ली दीन दयाल इन्शुरन्स ती ताणें ना केल्या. पंचायतीचो टॅक्स काडिल्लो कळ्ळें तांकां आंगलट आयलें म्हणून तो तांणी विथड्रॉ केलो परत हाडलो. अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स स्कीम ताका लागून ती हळू बासना दवरली. म्हणजे जे आमी आर्ग्युमेंट 3 वर्सां फाटीं घाल्ले government is proving us right. Our panchanamas, our analysis, our debates, government is proving us right for last 3 years. सायबर एजीचे टॅबलेटांचेर आमी इश्यू काल पयर आनी कंप्युटर ट्रेडर्सांनी हें काडलां. बिझनेस मेलो तांचो. सरकारान आतां स्कीम फाटीं घेतली. पेरंट बोवाळ मारताले. तुमकां सुद्दां खबर आसतलें. स्कुलांतल्यान रिएक्शन येतालीं कितें बाबा नाका हे टॅबलेट भुरगीं शिक्षणाची वाट लायतात. तुमचे स्कुलांनी वायफाय ना तुमचे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना शिकोवपाची तरी आसतना टॅबलेट सिस्टम लायली. टॅबलेटींनी सगळी वाट लागली. ह्या मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें म्हणटकीर आतां तरी सरकार हो मुख्यमंत्री तरी हातूंत लक्ष घालतलो काय कितें घालूंक शकता असल्या गजालींनी. ह्यो कंटिन्यू करूंकूच जाय काय कितें ह्यो स्किमी असल्यो. आमी सीआयएन सजेस्ट आता ह्या बजेटान तुमचे ट्रेडर बोवाळ मारता. ट्रेडर बोवाळ म्हणून आमी आतां सजेस्ट जे केला काय ना की प्रायमरी स्कुलांनी प्रत्येक 10 स्टुडंटाक एक कंप्युटर पूण टॅबलेट वाटपाचे न्ही. 10 with e-learning package which CII is ready to cooperate and for teachers and in the school. So make a group of 10, one computer with the package also installed. Software is there. This is software both for teachers as well as how to interact with students. What's feedback स्कुलां दितालीं बाबा तुम्ही थंय 40 कोटी घालचे परस आमकां 10 लाख दिया. आमी फूल लॅब सेटअप करता. भुरग्यां हांगा बसूं नेट ती मिसयूज करपाक पावचे ना. आमचे नजरे सकयल उरतली. तांचे असायनमेंट जातले सगळें जातलें. लॅब सेट जावन पडटली. 10 लाखांक तुमचें काम जाता जाल्यार तुमी 40 कोटी कित्याक घालता. हो आर्ग्युमेंट म्हणजे इनफॅक्ट यू एंटर एवरी ऑफ दीस स्कीम अँड यू फायंड दॅट इट हॅज प्रूव्ड अ ब्लंडर. स्कीम जेन्ना आमी पळयता न्ही हाचो फक्त सरकाराक लॉस जालो अशें न्ही. ह्या स्किमीचें इम्प्लिमेंटेशन इतकें बॅड इम्प्लिमेंटेशन जालें की ह्याचो लॉस घरांनी त्या भुरग्याच्या एज्युकेशन करियरा भितर किंवा ताच्या शिकपाच्या पॅटर्ना भितर सुद्दां तो लॉस जालो. कारण ते टॅब घेवन करपाचें कितें भितर एकाडेमीक सिलेबस आशिल्लो तो सिलेबस काम करना. स्कुलांनी इन्स्ट्रक्शन दिली तुम्ही टॅब हाडपाक गेमी खेळटात भुरगे. गेमी खेळटा तुम्ही खूब पेरंट पेरंट आयले स्कुलांनी घेवन हे बाबा तुमकां ना म्हणटा ते आतां आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंट विचारतले आमी परत. कारण ते दे आर अकाउंटेबल टू एज्युकेशन डिपार्टमेंट. त्याच्या आनी एक गजाल सांगता. सरकार जेन्ना टॅब ठरयता किंवा मुख्यमंत्री ठरयता की टॅब दिवपाची एज्युकेशन डिपार्टमेंटान इनिशिएटीव घेवन कितें तरी प्लान करपाक नाका. त्या टॅबाचो यूज कसो करपाचो तेंय जावना. तांणी तांकां दिसलें फक्त ते वाटप वाटलें की काम जालें. स्कुला भितर
डिपार्टमेंटा भितर आनी भुरग्यां भितर कसलेंच कॉर्डिनेशन उरलें ना, PTA काय यूज करूना. सो ह्या खातीर हे टॅब ते घरा घरा गेले, तांचेर गेम्स आयल्यो आनी भुरगीं शिकपाची कमी जाली. हो एक लॉस जालो ह्या स्किमीचो. CIAन जे प्रपोजल घाला कामधेनूचे ताजे त्या स्किमीचे तेच जाला. कामधेनू येवचे पयलीं जवळ जवळ 1,500 मिल्क प्रोडक्शन आशिल्लें. कामधेनू तेगेर तें 85, 87, 82 अशें जायता. 81 जालें. पुणून त्या स्किमीक वालिनात पयर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गोंयभर सर्क्युलर काडला गोठ्या सारकें करा म्हणून, गोठ्याचें पोल्युशन जाता म्हणून. गांवठी गोरवांक गोठ्या सारकें ना, थंय जर्सी गायो रस्त्यार भोंवतात. त्यो हाडल्यो की वर्सभर दूध दितात, ताका लागून थंय 20-25 हजार लिटर मायज दिसता. इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द स्टिम्युलस. बट ऑन ग्राउंड दॅट स्कीम इज नॉट सस्टेनिंग. कारण त्यो गायो ह्या क्लायमेटात दूध दिवंक शकना. प्रतापसिंग राणे सारकेलो फार्मर सांगता त्यो सस्टेन तें दूध दिवंक शकना, त्यो वर्स 2 वर्सां मरता. पूण मरचे पयलीं जें दूध दिता ताका लागून तें 25,000 आमकां रायस दिसची पडटा. तुमी कितें हाजेरूय कितें हांवें तुमचे मेमोरंडमाक पळयल्लें एग्रीकल्चराचेर. एग्रीकल्चराचेर आमी खरें म्हणल्यार ह्या वेळार तितलो कामधेनूचो विशय घेतिल्लो ना. आय विल जस्ट ब्रीफ यू ऑन. माझ्याकडे हातूंतल्यान लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. वी हॅव टू वाइंड अप बिकॉज टायम सोंपत आयला. आमी चडशे ह्या वेळार दिला एग्रीकल्चर इज ऑन पॉली हाऊसेस एनकरेजमेंट आनी टोमॅटो ग्रोईंग. टोमॅटोचेर असो एक हे जाला की नेस्ले सारकी एक कंपनी आसा जी जवळ जवळ म्हयन्याक 100 टन, तांकां 200 टनाचो म्हयन्याक रिक्वायरमेंट टोमॅटो आसा. तो 100 टन सुमार ते लोकली परचेस करूं शकता इन इंडिया आनी उरिल्ले 100 टन तांकां इम्पोर्ट करचो पडटा, इतलो शॉर्टेज आसा. सो एक विचार चलिल्लो की नेस्ले कडेन टायअप करून गोंयान एनकरेज दीस पॉली हाऊसेस एनकरेज करून टोमॅटो ग्रोईंग करून विथ अ बायबॅक अरेंजमेंट विथ प्रॉपर वर्किंग रेट्स विथ वॉट एवर दे आर गेटिंग. नेस्ले इंट्रस्ट दाखयला. सो ताजेर आमी एक परते घाला की ते एनकरेज करचे, म्हणजे मोर एंटरप्रेनर्स कॅन बी डेव्हलप. एग्रीकल्चर पर्सेंटेज कॅन गो. देर इज अ बायर ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू 100 टन पर मंथ वीच कॅन बी. तुमच्या सारख्या संस्थे कडल्यान कॉर्डिनेशन जाय जाल्यार जावं येता. फक्त सरकारान घोशणा आनी स्किमी करून जावचे ना. फुडलो विशय आमगेलो वो इन्फ्लेशनाचो. राज्याची परिस्थिती पळया, ट्रेंड पळया. लास्ट 2013-14 यू फायंड प्रायमरी सेक्टर जस्ट कंट्रिब्युटिंग 4.93% टू GDP. सेकंडरी 31.86% and tertiary is 63. म्हणजे इट इज बिकमिंग अ फुली ट्रेडर इकॉनॉमी. हांवें सगळे मोठ्या डेव्हलप्ड कंट्रीचे प्रोफायल्स काडले, लायक चायना, लायक युनायटेड स्टेट्स. इवन डेव्हलप्ड कंट्रीज डोंट हॅव अ प्रायमरी सेक्टर कंट्रिब्युशन लोअर दॅन 8 to 10%. 8 to 10% सकल गेलो की त्या देशाची स्टॅबिलिटी जी आसा ती हालता. आणि गोंय कंप्लीट परावलंबी जायत. आमी म्हणटा इन्फ्लेशनाच्यो एक वेळ स्किमी दिता एका वटेन आनी हांगा दूद भाजी फक्त नुस्तें आतां तें सुद्दां एक्सपोर्ट जाता. तुमकां इंडस्ट्रीक रॉ मटेरियल धरून दूद धरून नुस्तें धरून सगळें इम्पोर्ट. अँड वी आर इन दॅट इन्फ्लेशन ट्रॅप. आय वॉन्ट इंडस्ट्री टू रिएक्ट ऑन दीस. वी आर अ बायर स्टेट अँड नो मोर अ सेलर स्टेट अँड वी आर गेटिंग ट्रॅप. कारण फाटल्या 3 वर्सांक ह्याच गव्हर्मेंटाचे दॅट इज प्रायमरीली बिकॉज ऑफ मायनिंग अँड क्वॉरिंग पडिल्ल्यान तो झूप करून 4 आयलो. पूण फुडें सुद्दां एग्रोक तो वचना. तो 5 वयरूच आसूं जाय. एग्रो सुद्दां आसलो तरी, एग्रो आनी फिशींग धरलें तरी इंडस्ट्रीन उलोवचें हाजेर. वी आर इन एन इन्फ्लेशन ट्रॅप.